soldaduga, Uschia coti soldaduga, Uscialora soldaduga, Sole cuore soldaduga, Isa fatolu devana, Alzaple utka sorta, Alcia disa Gesù uso, Duca dunia deve goita, Soccostari soldaduga, Uschia coti soldaduga, Uscialora soldaduga, Sole cuore soldaduga. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बांबडीनो सगल्यांक तुमकां माय मोगाचे येवकार ह्या मिसा बेटीक. आज ह्या मिसांत आमी मागता जेनेट दी आल्मेदा इसिक्वेरा ही आमची भयण ऑस्ट्रेलिया उंतुल्ल्या सर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत आपल्या विसवांत घे म्हूण मागतना आज मागुया आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत बेबी जून एडन सिल्वेरा आपलो फर्स्ट बर्थडे समारंभता. तशेंच बर्थडे समारंभता युथॅनिया पेशोत तांकां सर्गीच्या बापान खेरीत कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर म्हूण मागुया. आयज आमच्या भारतांत आमी टिचर्स डे शिक्षकांचो दीस पाळटां. मागुया सगल्या आमच्या शिकोवप्यां पासत शिकोवप एक आपोवणी आनी आपोवण्यांतल्यान आपल्या आताकाल आसलेल्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक, तांचे सवय आशिल्ले गूण तांणी ओडून काडूंक आनी तांकां बरे मनीस, बरे नागरीक, बरे पुद्दू आपल्या कुटुंबांनी करूंक टिचरींची जायती जबाबदारी आसा. आमच्या टिचरी पासत मागुया तांणी न्हूच उतरांतल्यान पूण आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान आपल्या भुरग्यांक एक वजनादीक आनी बरी देख जावंक आपल्या शिकोवपांतल्यान भुरग्यांक सवय आशिल्ली जाणवाय वाडोवंक आनीक तांकां बरे नागरीक, बरे कुटुंबाचे वांगडी करूंक वावरूंक ही चिंतना मनान धरून हे मिसा बेटींत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सुदान संकवार मरेक सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Isa
तुया. सोर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी तूंच पोसून वाडय. ती जोटणायन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. बागिवोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोलें पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खंयच्याय कालार आनी घोडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणोत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटा थंयच आसतना बालोतींचे वाट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोलें निसंतोण ताचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुचचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमची काळोखांत. बाबा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय म्हणटोच येरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी काण पियोन थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपडची न्हय, बोगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोडवण जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मरून वचूं ताचे एकवटांत आमी जिवचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटोच जशें तुमी करून आयल्यांत तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो बावाट गोट करात. देवाचें उतोरें. बडोदकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किलो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घोडसाण चाखूंक बगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. हें हांव कात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, ती राव, कालीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. उद्गाराक सगळीं उबी राबुया. सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेलूंक आयलो. सर्वेस्पराक जोय.
सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियांतल्या काफरनावा नोगरांत देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकूंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले पोरी उलोयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेडो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्मकी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणू. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सोगल्या मोदेकूत ताका दोरनीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखयनासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सोगली अजाप जाली आनी एकामेकाक मोडूंक लागली, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेड्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. कोंकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, एका गांवांत जायते शेगडे आदीं एक पाद्री वावुरतालो आनी फिरगोजेन लोक आसलो तो फकत मोरनाक वो काजाराकूच इगोजेंत दिश्टी पडटालो. आनी अशें आसतना एका दिसा गांवांत बोबाड जाली. एक व्हड मनीस मेला म्हूण आनी ताचें मरण जातलें उमके वेळार. आनी ह्या दनपारच्या वेळार ताचें मरण आसलें तेन्ना तांची एक चाल आसली, म्हणल्यार मरणाचें जी कूड आसता ती काशाव मुखार दवरताले आल्तरा मुखार, आनी गांवचो लोक पयले येवन ताका आपले निमाणें आदिवस कोत्तालो आनी मागीर वेतालो. आनी अशें आसतना सोगलो गांवचो लोक एकठांय जाल्लो, कित्याक कोणाक खबर आसूंक ना कोणाचें मरण पळय तें. तर अशें आसतना लोक येतालो, आपले निमाणें आदिवस दितालो, पूण वेता आसतना सोगलोच लोक दुखी जावन वेतालो. आनी दुखी जावन वेतालो तेन्ना दुसरो लोक जो आसा, जो वाट पळयताले, जे लायनीन उबे आसले, ते अदीक एके भाशेन चिंतूंक पडटाले की हो कोण काय म्हूण मेला आसा तो, कोण तो. तर अशेंच जाता, मीस सोमता काशांव तेमी वचोन पुरयतात, सोगलो लोक आसा तो त्या मनशा पासत दुखी जाता आनी घरा वेता. आनी अशेंच दुसरे दिसा थावन लोक इगोजेन येवंक लागतात. जायतो लोक येता आनी आख्खी इगोज भोत्ता. तर ह्या मनशान कसलें काम केल्लें काय, वो कोण तो लोक आसलो, वो कोण तो मनीस आसलो? भावा भयणीनो, त्या काशावान कोणूच आसूंक ना. त्या काशावान फकत एक आरसो आसलो आनी थंय एक नोट बरयलेलें आसलें, एम आय रेडी? आसा काय हांव तयार? ह्या उतराचो प्रभाव ह्या आख्ख्या गांवच्या लोकार पडटा आनी लोक जागृत जातात की तांचो वेळ वो मरणाचो वेळ केन्नाय येतलो. आनी तो केन्ना येतलो तें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. हें सोद आयज आमकां आमच्या पयल्या वाचपांत भागवंत पावलू आमकां म्हणून दिता, कुडीत करता. आमी शुभ वर्तमानाचेर नदर घायल्यार आमकां आनी एक वस्त कळून मेवता, ती म्हणल्यार जेजू जावन असलो एक शिक्षक आनी अधिकारीन शिकयतलो तसलो शिक्षक. कित्याक तांच्या काळार जे राबी
वो गुरू असले ते दुसऱ्या कोणी अकम्प्लिश्ड रॅबाय आसता राबोनी वो आनी कोणाच्या नांवान ते शिक्षण दिताले, पूण जेन्ना जेजू शिकयतालो तो आपल्याच नांवान वो कोणाक आनी दुसऱ्याचे नांव काडिनासतना तो आपले पोदवेन शिकयतालो आनी ह्या पासत हो सगलो लोक ताका पळोवन अजाप जातालो. आनी ह्या पासत जेजू एक व्हड शिक्षक आसलो. ताचे शिकवणेन लोकांक जायतो लोक एकठांय जातालो ताचे आयकूंक आनी आपले ताचे आयकले उपरांत आपले जिवितूय ते बदलूंक पावताले. तर आयज आमी आमच्या भारतान शिक्षकांचो दीस समरमतात तेन्ना आमच्या शिक्षकां पासतूय आमी मागुया, तांचो उगडास करुया. तशेंच आमी उगडास करुया की आमची आवय बापय आमची घरची ती जावन आसा आमची पयली शिक्षक. आमी इस्कॉलांत उपरांत वेतात पूण घरा आमची पयलें शिक्षण सुरू जाता. तर आमी आमचे घरच्यांचो शेजाऱ्यांचोय उगडास करुया आनी देवाक दिनवासुया ह्या सगल्यांच्या जिविताच्या देण्या खातीर, कित्याक तांचे पासत आयज आमी व्हड जावंक पावल्यान. तर अशेंच ही दोन कल्पना आमी आमच्या मनान दवरुया. पयलें म्हणल्यार आमी जागृत रावया, तयार रावया, कित्याक आमकां खबर ना आमचो वेळ केन्ना येतलो तो. आनी ह्या गांवच्याच लोकां भशेन आमची दशा जावंक पावत की आमी देवाक विसरूंक फावना. आमचो वेळ हो देव आमकां केन्ना आपयतलो ते आमी नोकळो म्हणटूच सदांच तयार रावंक आमचे प्रयत्न आमी चालू दवरुया. आनी दुसरें म्हणल्यार जेजूक आमचो पयलो वयलो शिक्षक म्हूण मानून घेवया. Jesus should be our first and the most teacher, first and foremost our teacher. So जेजूक आमी आमचो शिक्षक म्हूण मानून घेतात जाल्यार जेजून सगलें जें कितें आमकां शिकयलां, जें कितें सांगलां तें आमी आमच्या जिवितान पाडूंक वेव्हारान घालूंक प्रयत्न करुया. तर हे दोनूय वस्तू आयज करूंक आमी वावरुया. पयलें म्हणल्यार जागृतायेन आमचें जिवीत जिवया आनी दुसरें म्हणल्यार जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान घेवन आमच्या जिवीत बदलूंक तें आमच्या वेव्हारान घालूंक आमी दिसा दिसपोटी वावरुया. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतात तेन्ना आमकां हीच कृपा आनी बोड मागुया. तशेंच आमच्या शिक्षकांचोय आयज आमी उगडास करुया. भेटून एक आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे. C30 आणि 3, 540 आणि 2, C33 पेज 42. सर्वेस्वरा मानून घे आमची गाना. सर्वेस्वरा मानून घे आमची गाना. उडाली वतो तुका दिता, तुका दिता बाबा. उडाली वतो तुका दिता, तुका दिता बाबा. सर्वेस्वरा मानून घे आमची गाना. सर्वेस्वरा मानून घे आमची गाना. भयणी भावांनी आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बाप्पाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी घे. आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. जिव्या देवा पवित्र बाप्पा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वैद्य वय आनी आमचें जिवीत आनी पवित्राय सुपूर्णयेन आमकां फाव जावं शिकोर.
हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन बासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पोद्विदारा आनी सासणेचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरूंक चाव. जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जिवंतपण पोर घडटा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेमोद येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळे तुझा भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povaraco sorvismoto Sorgami sosa Olea duce amore Roma Usorgi duga sorvismoraci nami बापा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. Gesù ci onzolo, Gesù novionetolo. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकोनी जेनेट डी अल्मेदा इसिक्वेरा हिची काकूत कर. ती काय संवसारांतली तुवें आपूण वेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटींत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारी देवाची आणि आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आणि सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या जेजूचो एक शब्दूच पदवीदार बलिश्ट जेजूच्या एकाच शब्दान देवचार पार काडटले जेजूचे एक उतर आमकां आमच्या जिविताक उजवाड ह्या उतरान आनी आपल्या जेवणान आमकां पसून सगळे वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज जमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाखंडांतली वाटाय कितें अग्रातवरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोमृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका हे कोर्टान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. म्हाका फावोनोय सोम्या D26 561 D26 पेज 61. Sonia, you mochi dai du.
प्रार्थूया. प्रितीचे बापा, स्वर्गीच्या जेवणान तूं आमकां दिसान दीस दादोशी करताय. मोग वाडोवंक दिल्ले जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा करच्याक आमच्या भाव भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज आमच्या नोवेनांचो 7वो दीस. आज सांजे 3:30 वरांचे ते उपरांत भुरगीं आनी आमी सायबीण मांयक फुलां घालतले आनी त्या उपरांत मीस. हाचे मिसाची मांडावळ करतात सेंट फ्रांसीस झेवियर झोमो. आमी आमचे अनाथ भुरग्यांक आज शुगर एंड स्वीट्स आमची भुरगीं हाडटलीं. मारयेन देवाक आपलो तेवो केलो. देवाक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवया हाचेर आमी नियाळ करतले. आनी सांजे मिसा उपरांत फ्री हावजी आसतली. फाल्यां आनी परवां सोयेर आनी सातीर आमची संदेशकारां आपल्या भुरग्यांक मिठाय वांटूंक कितें तरी तयार करतलीं. बॅग्स मागता कोणाकूय खोशी आसा भुरग्यांक जावं वस्तू हाडून दिवंक जावं पयशे हाडून दिवंक जाचे उद्देशी आमच्यांनी त्यो वस्तू घेवं येतात. वी वील हॅव 800 बॅग्स प्रिपेर्ड फॉर आवर चिल्ड्रन. म्हणटच तुमी उदारपणान वस्तू हाडून ऑफिसांत दिवच्यो म्हूण आमी मागता. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय असो. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुन्यांत जागृतायेन जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. जिवितांतूं उजवाडांतूं K4 पान 141 K4 पेज 141. जिविताच्या जिवितातूं तुझेच जिवीत मागला. तुझं जिवीत मागला. उजवाडाच्या उजवाडातूं उजवाडाच्या उजवाडातूं तुझोच उजवाड मागला. तुझ उजवाड मागला. सूर्याच्या सगादातूं सूर्याच्या सगादातूं सुशी मागा जिविताच्या जिवितातूं जिविताच्या जिवितातूं तुझेच जिवीत मागला. जिवीत मागला. उजवाडाच्या उजवाडातूं उजवाडाच्या उजवाडातूं तुझोच उजवाड मागला. तुझ उजवाड मागला. सूर्याच्या सगादातूं सूर्याच्या सगादातूं सुशी मागला.